स्वागत मुखाच्या कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमात असा आज परत ब्रेस्तार आयला आणि ब्रेस्ताराच्या दिसा हर एका दिसा तुम्ही कोंकणी मनीस आमच्या खातीर राखतात आणि हांव संतोष पळता हे पोवटी 200वें एपिसोड आमी आसा करता आणि फाटल्या 199 एपिसोडांनी आमकां सांगत दिल्ल्या सर कोंकणी लोकांक नमस्कार करता। हांव रेमंडी करून आतां कोडे 9845419482 म्हजे नंबर तुमच्या संपर्का खातीर आनीक ह्या कोंकणी कार्यक्रमात आमकां सहकार दिलेल्या लक्ष्मण कुंदरांच्या सिबंदीक ह्या संदर्भात 200 एपिसोड येतना देव बरोबर म्हणून आमी संतोष पावता। कित्याक म्हळ्यार हर एक पोवटी 1 घंटोभर एक एपिसोड करी जाल्यार सुमार 25,000 रुपये इतर चॅनलाचे चार्ज करतात या आमी स्पॉन्सर हाडिचे पडटा। पूण लक्ष्मण कुंदरांचे सांगत आनी एक पयसो आमकां काणी नासतना हे कोंकणी मायेचे तुळू मनीस जावन आमकां कोंकणी मायेचें काम करूंक अवकाश करूंक येयला ताका देव बरो करूं म्हणटा। तितले मात न्हय, सुमार 500 जण ह्या 200 एपिसोडांनी आमच्या सांगत आयल्यात आनीक हे कार्यांत तांचे कोंकणी मिसांव तांणी जाहीर करूंक हांगासर जाला। आनीक आज आमच्या मदें अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची अध्यक्षण, पयली स्त्री अध्यक्षण, 82 वर्सां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेक जाल्यान आनी पयले पटी कोंकणी अध्यक्षण जाली कारवार सदाशिवगडची उशा राणेमाय, ती आमच्या सांगत आसा। 32वी परवां परिशद जाता मालवणांत आनी ती 32वी अध्यक्षण समेत कोंकणीची आनीक ती ह्या संदर्भात आमच्या सांगत आसा। तिका ह्या संदर्भात हांव स्वागत म्हणटा। स्वागत उशा राणेमाय तुमकां। आमच्या सांगता ती कोंकणीची भारताच्या सगळ्या सरकाराक कोंकणीची मान मनीस आनी नंबर 1 अध्यक्ष आनीक त्या देखून तिका सन्मान करूंक कोंकणीचो एक महापुरुष कोण मनीस आयज त्या देखून आमच्या मदें मान मनीस महापुरुष जावन आमच्या सांगता आदलो मंगळूरचो दक्षिणचो शासक J.R. लोबो आमच्या सांगता आसा। एक्झिक्युटीव पोजिशनांनी उंचल्या मट्टाक सेवा दिवन ताच्या उपरांत आपल्या राजकीय क्षेत्राक घेवन एक MLA जावन ताच्या बरी एकलो MLA ना म्हणल्या स्थितीचेर सेवा केल्लो एक लोकांचो सेवक आमच्या सांगता आसा। J.R. लोबो सर तुमकां स्वागत म्हणटा। हांगासर एक कोंकणी बूक आसा, कोंकणी बूक दिवचे समेत तुमकां स्वागत म्हणटा। परत स्वागत तुमकां। कोंकणीची एक महान मनीस ह्या कोंकणी खातीर भारत सरकाराच्या एका स्वतंत्र एका कोंकणी अकादमीची एक परिशदेची एक अध्यक्षण आसतना तुमी हांगासर सन्मान करूंक तिका आनी पयले सन्मानाची उतरां उलोवंक आसचें आमकां संतोष दिला। सांगा तुमची उतरां तुमी उलयचें म्हणून उपकार। पयल्यान पयलें हे कार्यक्रम वय केल्ल्या कोंकणी भाशेन ते नेकेत्रां हप्ताळे सरणी कार्यक्रमाचे एक हे संघटन हांचे 200वें कार्यक्रम हे V4 माध्यम संस्थेच्या मुखांत तांचे सहयोगांत आमचे माननीक रेमंड डिकुना आनी तांचे संघटनाचे व्यक्ती हे कार्यक्रम वय केला। हांव तांकां अभिनंदन पटयता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या मुखांतर तांची कोंकणीच्या भाशेक केल्ल्या सेवे खातीर। दुसरें, आज एक महान व्यक्ती आमच्या मदें आसा, श्रीमती उशा राणे। म्हाका रेमंडान सांगलें ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेची 82 वर्सांच्या इतिहासांत पयले पयटी एक महिला अध्यक्षण जावन ती आमकां मेळ्ळ्या। कर्नाटकाची ती आमच्या कर्नाटकाच्या कोंकणी अकॅडमीक साहित्य पयले सदस्य जावन आशिल्ली खंय भारी संतोष जालो म्हाका। ती आमच्या कारवारच्या सदाशिवगडाची तिसऱ्यान गोंयांत कोंकणी अकॅडमीकी ती एक्स ऑफिशियो मेंबर जावन आसा आनी अखिल भारत कोंकणी परिशदांत आमचे सगळ्या कोंकणी भाशेक एक मुख्य संघटन, ते मुख्य एक संस्थो सकड अवॉर्ड्स परिशद दिवचे
अवॉर्ड्स दिवचे सनद दिवचे एक मुख्य संस्था तो 1,00,000 रुपयांनी अवॉर्ड येतात हा साहित्य अकादमी अकादमी त्याच ती अध्यक्षीन अवॉर्ड साहित्य अकादमी वय वय तांचे सांगत या कार्यक्रमाक सांगत म्हणजे हे एक स्टेज सांगता मेळचे म्हाका भोव संतोशाचें जावन आसा हांव तिका धन्यवाद म्हणटा ह्या कार्यक्रमाक ती इतल्या पयस ती आयिल्ल्या खातीर मुख्य सांगचें जाल्यार आमची कोंकणी भास आमकां भोव मोगाची भास आमकां मंगळूरकारांक कोंकणी उलोवच्यांक कोंकणी भाशेचें म्हणून आमकां आपयतात हांगा गोंयांत सोडल्यार भोवशा चड लोक कोंकणी उलोवचो सो आमच्या गांवांत म्हूण म्हाका भोगता आनी तेंय आमी कन्नडांत आमची ती लिपी आसा आनी आमी आमचे इतले धार्मीक आचार्यान पुरो कोंकणींत चलता हांव आदलो बिसाय मानदेक बाप बाजिल सोज त्याच्या वेळार आमच्या पुराय इगर्जांनी कोंकणी भाशेंत मिसां आरंभ केली आनी ताका वातिकन महासभाचे आदेश आयिल्ले जावं पुरो पूण हांगा इम्प्लिमेंटेशन तांणी केलें आनी त्या मुखांतर आतां सगळ्यांनी चड आनी चड कोंकणी प्रचाराक येवंक साध्य जालें तें मात्र न्ही कोंकणींत बरयले इतले हांगा एक कितलेशे बूक आनी मॅगझिन्स आनी त्याच्या उपरांत त्या कोंकणीची इवन दायजी वर्ल्ड कोंकणी मिडिया अशें हर एक रितीन हांगा कोंकणी वाडत आयल्या इंग्लिशान दाड घालां जाल्यारय कोंकणी ताचें एक रिचनेस कितें आसा ग्रेस्तकाय ती कांय उणें जावना वाडत आयल्या हांगाचे कोंकणी खातीर साधन करचे संस्थे तांकां सकयल संस्थांक आभारी जावन आसा आनीक दयाकरन हांवें एक विनंती करची आमच्या आवय बापायंक घरा कोंकणी उलया भुरग्यां करनी कोंकणी उलया भुरग्यां भायर येताना आमकां इंग्लीश जाय तुळू जाय हिंदी जाय कन्नडा जाय सकट भास जाय वेव्हाराक पूण मायभास ती एका काळजांतून आनी एक काळजा एका मनांतल्यान आनी एक मनाक आमची भोगनां भोव लागशिल्ल्यान उसारची एक साधन आमची मायभास ती आमी उरोवन कान घेया ती आमची संस्कृती आमचे तें आमचे तें सांस्कृतीक ग्रेस्तकाय ती आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी दी जाय खंयी आसा तुमी ऑस्ट्रेलियांत रावा कॅनडांत रावा US रावा मिडल इस्टांत रावा गांवांत रावा पूण कोंकणी ती उलया घरांत आनी ह्या रितीर आमची भास आनी आमचेपण म्हणल्यार एक गर्व आमकां आसूं दी संतोश आसूं दी आनी हर एका भाशेंत एक सांस्कृतीक रिचनेस आसता कल्चरल रिचनेस आसता तें कल्चरल रिचनेस त्या भाशेक मासीमीत जावन आसता केदळ आमी भास विसरता त्या दळ आमचे कल्चरल रिचनेसय आमी विसरता तशें जाल्ल्यान तें रिचनेस परते रिक्रिएट करूंक जायना बारीक कश्ट तें तशें आसतना हें सकट घुमटां म्हणटात आमी कितलेच कल्चरल रिचनेस पदां आसात विल्फी रमेबासाचें केवलें कॉन्ट्रिब्युशन मस्त जाणांचें आसा मस्त जाणांचें काव्य केल्लें कॉन्ट्रिब्युशन आसा व्हडले व्हडले आमच्या गांवच्या वखदां विशयान कोंकणींत बरयल्ले बूक आसात सांबाळान मस्त आसात बूक आसात कितले आसात हें पुरो आमचें दायज हें आमचें दायज आमी उरोवन कान घेया आमच्या इगर्जांनी हांव सगळ्या आमच्या इगर्ज मातयेकी देव बरें करूं म्हणटा मिसां निरंतर कोंकणींत आशिल्ल्यान ती कांतारां कोंकणींत वासाप कोंकणींत शर्मांव कोंकणींत हें सर आमकां कोंकणी उरोवंक साध्य जालां आनी आमी पुरा कोंकणी भाशे मुखांतर विविध जात आनी धर्माचे व्यक्ती एक जावन आसा तें बारी सोबीत आमी कारवी जावं या आमचे GSP जावं नवायत जावं कुडुंबी जावं या कोणी जावं या कोंकणी क्रिस्तांव जावं आमी भास म्हणटना आमी तो मुखार म्हणिल्ल्या पेक्षान कोंकणी उलोवंक जाल्यार कोंकणीन उलोवंक सोडटा तर आमी जात मात धर्म खंयचेय आमी विसारूंक वचना तशें आसतना भास मनशां एकामेका लागीं व्हरता हें सर आमचें तें आसचें डिविजन्स कालें आसता धर्म भात तें पुरा पयस करता तशें जाल्ल्यान आमी कोंकणीक
चड आमी लागीं जावन आसा श्रीमती उशा राण्याक हांव प्रत्याक सगळ्या आमच्या कोंकणी भाशेच्या नेकेत्र आपतळ्याच्या कार्यक्रमाच्या रेमंड डिकून आनी तांच्या सगळ्या सांच्या परवत तांकां हांव धन्यवाद म्हणून हें कार्य भोव सोबीत करप वय केलां तांणी ह्या कार्यक्रमा मुखांतर आमची कोंकणीची चड आनी चड सेवा जावं दी म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरोबर जयार लोगो सर तुम्ही येऊन ह्या कार्याचे घनत्या आनीक चड जाल्या आनीक उशा राणे एक नीज कोंकणीची मनीस कारवार आनी सदाशिव गडांत गेल्यार आमकां हांगाच्या हांगा दिलें वतना कोंकणी बांदून हाडच्या त्या कामांत तिणें गेल्ली देणगी कांय मुस्तू आमी हे तिका आमी आतां तुमच्या हातांत तावन सन्मान करूंक तयार करता आनीक तितलें मात न्हय ह्या सन्मानांत आमच्या ह्या V4 चॅनलाचो मालक लक्ष्मण कुंदर आनी रोजलीन बाई हांगाची CEO ती आमकां सांगत दितली आनीक ताच्या उपरांत परत आमी उशा राणे कडेन पुरवंदांच्या 32व्या अधिवेशना विशयांत आनीक 15 आनीक 14 आनी 15 तारखेर मेच्या अधिवेशन जातलें मालवणांत ताच्या विशयान ती आमी तिचे कडेन उलयतले ताच्या पयलें तिका सन्मान करूंक आमी आशेता तिणें हो सन्मान सकड कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या विक्षकां तर्फेन आनीक हांगाच्या कोंकणी मंगळूरच्या सकड लोकां तर्फेन तशें अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिशद प्रमुख जावन आमी फाटल्या दिसांनी तुमी इनॉग्रेशन केल्लें तुमी हें धाडून केलें एक चारोळीचे व्हिडिओ धाडून तांणी इनॉग्रेशन केल्लें तें 22 म्हयने जाल्यात आनी 2 म्हयन्यांनी हर एका म्हयन्यांत आमी आसा करता आनी 2 म्हयन्यांनी ताका 2 वर्सां जातात ते धाड ती परत येतली हांगा ऑनलायन आमी कोरोनाच्या टायमाचेर व्हिडिओ वाचन ऑनलायन करून सकट बोलीच्या हांकां आमी कोंकणी उलयचें म्हणल्या खातीर आरंभ केल्लें तें खासर केरळा गोवा महाराष्ट्रा कर्नाटका आनी गल्फांत आनी भायल्या गांवांत सकळ्यांनी त्यांत पात्र केल्लो आसा हर एक फुटी 25 कवी पात्र घेतात चारोळीच्या हातूंत ताकाय तांणी इनॉग्रेशन आनी सिंगपाल तांणी हें केल्लें आसा आमची कोण ती गोवाच्या भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा तिणेंय धाडून इनॉग्रेशनाक धाडिल्लें आसा तांचोय आमी उडास करता आनीक ह्या वेळार तुमकां सन्मान करूंक आमी आशेता जयार लोबो सरांनी तांकां सन्मान करचें म्हणून आमी आशेता कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत आमच्या सांगाता अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची अध्यक्षीण उशा राणे माय आसा तिका जयार लोबो तशें V4 असो मालक लक्ष्मण कुंदर रोजलीन बाय आनीक आमच्या सांगाता हो आसा कोण तारनाथ गट्टी आसा आमचो हो आसा सुधीर आसा हांच्या समेत सांगाता मेळोन तिका ह्या संदर्भात सन्मान करूंक आमी संतोश भोगता जयार लोबो सर तुमी तांकां एक शॉल घालून आमचो मान दिजय आमच्या सांगाता आमच्या V4ची CEO रोजलीन बाय आसा तिणें तिका जेलो घाली जाय सांगाता लक्ष्मण सर तुमी तांकां लक्ष्मण सर सर तुमी जरा कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रांच्या हे बरयल्लें सन्मानपत्र आसा अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिशद आनी कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां 200वें एपिसोड 200 एपिसोड म्हणून बरयल्लें ह्या फलक आसा सांगाता चारोळी सो एक बूक आसा सर तुमी देव बरोबर म्हणटा तुमकां समेस्तांक देव बरोबर म्हणटा ह्या कार्यक्रमांत हांगासर आयिल्ल्या खातीर आनी 200 एपिसोड भितर लक्ष्मण कुंदर आमच्या सांगात्यांनी आमकां हे कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रम करूंक सहकार दिल्ल्या खातीर देव बरोबर म्हणटना
मुकल्या दिसांनी परत 200 अंकांनी आम्ही मुखार सांगता आणि समेस्त वीक्षकांचो सहकार आमकां आशेता. स्वागत भोजनो कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रम आसा आमचे पद आसा उशाराणे एक कोंकणीचो एक बॉम्ब आसले बरी तिणें कारवारांत सदाशिव गडांत आनीक केल्ल्या कामा वरवीं तिका अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची अध्यक्षपण मेळ्ळें. अध्यक्षपण मेळचें तितलें एक अध्यक्षपण म्हणून 82 वर्सांच्या साहित्य परिशदेंतून मेळ्ळें. पूण एक स्त्री जावन तिका एक तिचे ते स्पोर्टाक जावन तिणें काम करचें पळोवन तिका मेळिल्लें अध्यक्षपण दिसाय की त्या टायमाचेर कोरोना आयिल्ले वरवीं म्हाका दिसता एक पांय फाटीं दवरल्या बरें जालो तुमकां म्हळ्यार वता. पूण गडगडा जावचें जाल्यार कांय ना माय भास कितले म्हळ्यार आवय गडे कांय व्हडलें ना म्हणल्या बरी जालें. आनी ती एक आवय जावन आवय भाशेच्या विशयान तिका संपूर्ण नॉलेज आसलें कुडले एक 4 वळी साहित्य परिशदेचे कार्यक्रम पर्यंत तांणी ऑनलायन बॉम्बेच्या ऑफिसांत हांव कर्ण केल्लें आसा. सांगा ऑनलायन प्रोग्राम ऑफलायन प्रोग्राम कितलीं पुरो जालीं? हांव पयलीं आमगे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे विशयी थोडेशें उलोवंक हय सोदतां. तुमी ते सांगा. तर आमगेली ही अखिल भारतीय कोंकणी परिशद हय 8 जुलय 1939 वर्सा कारवारांत स्थापन जाल्ली आनी ती केल्ली आमचे सर्गस्त माधव मंजुनाथ शानबाग हे त्या वेळाचेर एडवोकेट आशिल्ले आनी जन्मान ते कुमठा गांवचे आशिल्ले पण तांगेली कर्मभूमी कारवार आशिल्ली. आनी तेन्ना तो काळ म्हळ्यार असो आशिल्लो की स्वातंत्र्या पयलींचो काळ तो आमगे भारत स्वातंत्र्य मेळचे पयलींचो काळ आशिल्लो. खूब कठीण काळ आशिल्लो आनी कोंकणी म्हणटा तेन्ना त्या टायमाचेर फक्त एक तोंडाचेर उलोवची पुरती थोड्या लोकां भितर आशिल्ली. माधव मंजुनाथ शानबाग अशी दिसून आयले की आमच्या ह्या कोंकणी भाशे भितर जायते साहित्य आसा, संस्कृती आसा, लोकवेद आसा, खुबशे कितें आसा आमच्या दायज आसा हेजे भितर आसा ते आमी राखून दवरूं जाय. आनी ते जर आमी राखून दवरूं जाय जाल्यार आमचे कोंकणी लोक ज्या ज्या जाग्याचेर आसात त्या जाग्या वेल्यान तांकां सगळ्या एक कडेन हाडून आमी ही कोंकणीची चळवळ आनी कोंकणीची जी अस्मिताय, कोंकणीची जी संस्कृताय, कोंकणीचे लोकवेद म्हणा, कोणा भास म्हणा, साहित्य म्हणा, जे कितें सण वार आसा, संशोधन जें कितें आसा तें आमी जर जतन करून दवरचें जाय जाल्यार आमकां ही सगळी कोंकणी लोकांक एक कडेन हाडूं जाय. म्हण ताणें कच्छ, गुजराताक कच्छ म्हण एक गांव आसा, हय थंय सुद्दां आमचे कोंकणी लोक आसात. कच्छ ते कन्याकुमारी म्हळ्यार महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोंय आनी गुजरात हांगा भोंवन ताणें सगळे कोंकणी लोकांक अवेअर केले. तो भोवलो भोंवलो तो आनी अशें म्हणटात की ते वेळार तो सायकलीन भोंवलो. शानबागाक एक खरें रियली ताणें आमकां एक ती हे घालून दिली. तर तो सायकलीन भोंवलो आनी ताणें त्या सायकल त्या वेळाचेर काय हे नाशिल्लें न्ही, काय वेळार तो पांयांनी बी चलून गेलो अशें म्हणटात. पण ताणें केलें तें काम केलें. आनीक त्या वेळाचेर 8 जुलय म्हळ्यार पावसाचो दीस सामको अरंधारी पावस कोसळटालो खंय अशे अवस्थेंत ह्या 4 स्टेटांतले कच्छांतले जवळ जवळ 1000-1200 लोक कारवारांत जमिलो. 1000-1200 लोक आनीक ताका आज 82 वर्सां जातात. तेन्ना जेन्ना कारवार जमिल्ले तेन्ना एक 5 रेजोल्युशन थंय मांडिले, थाराव थंय मांडिले. एक म्हळ्यार आपली जी कोंकणी भास आसा ती कोंकणी भास आपल्या घरात आनी आपल्या वेव्हारांत उलोवची. ज्या जाग्याचेर कोंकणी लोक आसात त्या जाग्याचेर कोंकणी माध्यमाच्यो शाळा काडच्यो. आमगे सेन्सस जाता, जनगणना जी जाता 10 वर्सांतल्यान एक वेळार, त्या वेळार प्रत्येक कोंकणी मनशान आपली कोंकणी आपली मायभास कोंकणी म्हण थंय नमूद करची, नोट करची, तातूंत सांगची आपल्या भास कोंकणी म्हण. आनी 5वो म्हणल्यार सर सांगलेलो की आमी जे पत्रकारिता करतात, कितें बरयतात, जर्नलिजम करतात किंवा कितें मासीक काडटात किंवा आनी कितें काडटात ते आमी कोंकणींतल्यान काडचे. हे ताणें 1939 सांगिल्लें. जे आज आमी तेजी आमकां गरज आनी तेजो जो परिणाम जो आज आमकां दिसून येता तो 1939 ताणें त्या मांडिलो. आनीक अशे वेळाचेर ताणें जी आमकां एक माची तयार करून दिल्ली
कोकणी लोकांक बय. ती माची म्हळ्यार आज आमी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद म्हूण आमी ती माची आमी वापरतात आनी त्या माचये वरवीं आमी प्रत्येक वर्सा ज्या ज्या जाग्याचे आमगे कोंकणी लोक आसात महाराष्ट्र केरळ कर्नाटक गुजरात जावं आतां आमी दिल्ली पर्यंत पावला दिल्ली सुद्दां आमी आमगेलें अधिवेशन केलें थंय बी आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो तर दिल्ली पर्यंतचे लोक आमी सगळे एक कडेन हाडटात एक माचयेर हाडटात तेंचे सगळ्यांचे विचार विनिमय प्रत्येकाचे मत प्रत्येकाचे विचार प्रत्येकाचे सल्लो आमी घेवन आमी आमची परिशद ही फुडें चलयतात न्हय तांच्या सगळ्यांच्या सल्ल्यान हो आमचो थोडोसो बॅकग्रावंड तुमकां सांगलो आतां ह्या परिशदेन परिशद कितें करता एक वर्साक अखिल भारतीय स्तराचेर परिशद घेता अधिवेशन घेता ह्या अधिवेशनात सगळे गांव म्हणजे ताका थंय आमकां साहित्य लागना जे कोंकणीतले जे संघटक आसात कार्यकर्ते आसात किंवा कोंकणी मोगी आसात जे आसात तांकां सगळ्याक आमी एक कडेन हाडटात आनी तातूंतलो सगळोचो एक बरो असो मनीसपण आमी पयलीं अवेअर करता की तुमच्या वाठारांतलो म्हणजे सगळे कडेन आमी एक हें करतात तुमच्या वाठारांत जो कोणी कोंकणीचो बरो कार्यकर्तो आसा बरो काम करता संघटक आसा बरो फेमस आसा प्रसिद्ध आसा अशा मनशाचीं नांवां आमकां धाडून दिया की अधिवेशनाचो तो अध्यक्ष जातलो मागीर ते सगळे जशे कोण कोण धाडटात तशें आमी तेजें मागीर एडिटींग करतात बसतात सगळ्याचें स्पुटनी करून आमी तातूंत जो कोण लायक आसा ताका आमी अधिवेशनाचो अध्यक्ष करतात साहित्य संमेलन आमी एक वर्स जाता एक वर्स अधिवेशन एक फावटी साहित्य संमेलन ह्या साहित्य संमेलना भितर फक्त साहित्यिकाक मान आसता फक्त साहित्यीक त्या वेळाचें सगळें साहित्य सगळे तरेचें साहित्य आनी साहित्यांतलो बऱ्यांत बरो साहित्यीक आमी त्या साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष म्हणून म्हणटात आनी मागीर परिशदेचो अधिवेशनाचो अध्यक्ष आसता तो परिशदेचो अध्यक्ष जाता नेक्स्ट 2 इयर्स आनी संमेलनाचो अध्यक्ष आसता तो उपाध्यक्ष आसता प्रेसिडेंट हा तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तर हे आसता तशें आमगेर हे चलते आसा आनी ह्या 82 वर्सांत साहित्य संमेलनात जवळ जवळ 4-5 महिला अध्यक्ष जाल्यो साहित्यीक अध्यक्ष जाल्यो पण परिशदेच्या अधिवेशनाचो अध्यक्ष आनी परिशदेची अध्यक्ष म्हणटा ती बायल म्हण पयलो चान्स म्हाका पडलो कसो पडलो कितें पडलो तो हांव सांगूं शकना पण पडलो पूण हा अध्यक्ष जाले एक संमेलन हांवें काणकोणचें केलें खूब बरे भशेन केलें हय तुमी आयले सगळे आयले खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो पण मदेंच एक संकट कोरोनाचे आयले आनी म्हज्या कारकिर्दी भितर जाहीर कार्यक्रम करचे बंद जाले म्हणजे जाहीर ऑफलायन आमी करचे खातीर आमकां बंद जाले पूण ऑफलायन बंद जावन आमी आमची काय कितें जालें तर आमी पोटा खातीर जेवतात आमी कितें तरी करतात आमी तशें आमी अशें केलें की ऑफलायन बंद जाल्यार हरकत ना कित्याक आमी ऑनलायन करया म्हणून ऑनलायन आमी खुबशे प्रोग्राम केले कवी संमेलन केले महिला दीस आमी मनयलो परिशदेचो वर्धापन दीस आमी मनयलो त्यानंतर आमचे जे व्हड व्हड साहित्यीक संघटक किंवा जे जे कोणी आमकां सोडून गेल्ले आसात तांची जयंती आमी केली तांचो व्हिडिओ केलो तांचे कार्याचे आमी सगळे हे दाखोवपी चित्रफीत तयार केली त्यानंतर कोंकणी भास ह्या भाशे विशयी कोंकणी भाशेचें महत्व आनी कोंकणी भाशेचे गरज सांगचे खातीर आमचे एडवोकेट उदय भांबरे बाब आसात तांची आमी एक मुलाखत घेतली आनीक कोंकणीची एक 4 दशकां कशी गेली ताजेचे उलोवचे खातीर उदय बाब भेंब्रे कडल्यान आमी एक लायव्ह व्हिडिओ केलो आनी तो सगळे कडेन आमी हे केलो म्हणजे युट्यूबाचेर आमी तो युट्यूबाचेर आसा अशे खुबशे कार्यक्रम आमी युट्यूबाचेर केले मनोमिलन केले म्हणजे जे आमकां ऑफलायन करूं शक्य जालें ना ते आमी तितले कार्यक्रम ऑनलायन केले आनी ऑनलायन करता आसतना आमकां खुबशे लोकांले सहकार्य आमकां मेळ्ळे कवी संमेलना उरूं खंयच्या चर्चा सत्रा भितर उरूं हर एक त्या सभेक धाराळ हें आसतलें केलें ब्रावज केल्ले आसतले तुमचे झूम मिटिंगात आनी हय झूम मिटींग केला मागीर गुगल मीट केले आमी वस्तू जाण आसतले आमी ब्रेक आनी कोंकणी भाशेंतले एकत्र कार्यक्रम आमच्या आतां उषा राणे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची अध्यक्ष ती आनीक एक कोंकणी कार्यकर्ता अशी की करीजे म्हणल्यार करीजे म्हणले एक मनात घेवन करची एक अध्यक्ष जो आसा परवा आमच्या अधिवेशन आसा मालवणांत ताचें इन्विटेशन ती दिता राव आमचे सगळ्या पळ्या बिफोर नेस कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडीत
स्वागत मुखाच्यान कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा हुशाराने एक अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेची अध्यक्षीण जावन आसा ती आनी आमच्या मध्ये असा एक गोवा तावन एक कारवार तावन सदाशिव गट तो राहिल्या ह्या कार्यक्रमा खातीर आनी आमची 200 एपिसोड ती सांगता आमी आसा करता आनी तिका ती कोंकणीची मान मनीस देखून आमच्या ह्या कार्यक्रमाक भोव गौरव आयला आनीक तिच्या परिषदेच्या विशयान परवा 14 आनी 15 तारखेर परिषदेचें अधिवेशन आसा आनी ताच्या खातीर ती आमकां आपोवणी दिवच्याक आयल्या सांगा उशा. नमस्कार. आमगेले अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे 32वें अधिवेशन वास्तवीक हे अधिवेशन 2 वर्सां पयलीं जावचें पूण कोरोना लागून ते आमगेले उरले. वय कोरोना जायलो आनी ऑफलायन कार्यक्रम बंद जाले, जाहीर कार्यक्रम बंद जाले, निर्बंध आयले वय आनी आमगेले ते उरले म्हणल्यार आमी लास्ट इयर करता लास्ट इयर बी परत सेम थर्ड वेव सेकंड वेव आयली, सेकंड वेव थर्ड वेव आयली आनी उरले. पूण ह्या वर्सा आमी ते कशे भशेन करचे ठरयले आनी आमी 14 आनी 15 मे मालवण बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण म्हण एक तेंगेली एक हे संस्था आसता थंय आमी हे करचे ठरयला 14 आनी 15 मे. 14 तारखेक आमगे सकाळी 10 वरांचेर तेजें उक्तावण जातलें आनी उक्तावण जातलें आमी गोंयचे CM ह्या वर्साक आमकां गोंय सरकारान बरोच आशेचो असो किरण दाखयला की आमगेल्या कार्यक्रमाक ताणें फुल्ल सहकार्य दिला. हाजे फुडेंय आमी जे कार्यक्रम करता ताकाय आमी सहकार्य दिला आनी ताणें मुद्दम आपूण ह्या कार्यक्रमाक येतलो म्हण सांगला. ते ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन करतले. मागीर आर्ट एंड कल्चर खात्याचे जे मंत्री आसात आमगेले गोविंद गावडे ते आमगेले मानाचे सोयरे आसतले. खाशेले आमंत्रीत पण आमगेले आसतले आमगेले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त जाल्ले आमगेले दामोदर मावजो आनी तशेंच दामोदर मावजो येता. हय दामोदर मावजो खाशेले आमंत्रीत आमगेले आसा ते जांकां ह्या वर्साचे ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला. आनी तशेंच मालवणचे एक MLA वैभव नायक म्हण आसात ते येतले आनी तेंचे एक नगराध्यक्ष ते कोंकणी हय मालवण नायक म्हळ्यार कोंकणी हय नायक म्हळ्यार कोंकणी मालवणचे एक नगराध्यक्ष थंय आसतले करंगाळकर म्हण अशे तरेन आमगेली मांडणी आसा. आनी ह्या हेतूंत आमगेले 4 सेशन आसात. 4 सेशनान 2 कवी संमेलनां, एक कवी संमेलन नवोदितां खातीर आसता, एक कवी संमेलन आमी प्रस्थापितां खातीर आसता. 4 सेशनां भितर एक सेशन जे आसा त्या सेशनांत आमी गोंय सरकार आनी केंद्रीय आस्थापना संस्थापना आसा ह्या जाग्याचेर कोंकणीचो वावर तांची स्थिती आनी कृती हाचेर आमी एक परिसंवाद दवरिल्लो आसा. दुसरो परिसंवाद आसा जो गोंय, महाराष्ट्र, केरळ आनी कर्नाटक ह्या राज्यांतले कोंकणी शिक्षण हो एक आमी परिसंवाद दवरिल्लो आसा. तिसरो परिसंवाद जो आसा तो गोंय देगे वाठार म्हणजे आमी कोस्टल एरिया भितर कोंकणी लोक आसात तर कोस्टल एरियांतल्या कोंकणी लोकांचे कला आनी संस्कृती तांची कला आनी संस्कृती वेवसाय कितें तांगेलो तो हेजेर दवरलो आसा. अशे तरेन आमगे एक प्रोग्राम सेट जाल्लो आसा. आनीक ह्या कार्यक्रमाक ह्या अधिवेशनाक खुबश्या लोकांनी थंय उपस्थित जावचे आनी हे अधिवेशन सक्सेसफूल करचे, जैतवंत करचे, यशस्वी करचे अशें हांव सगळ्या कडेन मागता. तुमकांय बी हांव हांगा ह्या वेळाचेर आमंत्रण दिता. तुमी या मालवण सारक्या सुंदर निसर्ग रैल आसा आनी हांगा रैलाचे हय रेल्वे तिकेट ते कुडाळाक थांबता. कुडाला देवाचे म्हणजे केरळ कर्नाटकांतल्यान जे लोक कारवारच्यान जे लोक येले तांकां रेल्वे ही सुटेबल आसा. कुडाळा थांबचे. कुडाळाच्यान आमी मागीर लोकल ट्रान्सपोर्ट आमी थंय दवरतले कशे लोक पावतात तशे त्या प्रमाणे. आनीक तुमी सगळ्यांनी कर्नाटकाक रजिस्ट्रेशनाक कोणाक कॉन्टॅक्ट करी कर्नाटका रजिस्ट्रां भितर आमगे संदेश बांदेकर आशिल्लो आनी आतांच आमी आमगेले रेमंड डिकुन्नाक आमी एक आमगेले कॉन्टॅक्टाक संपर्क मनीस म्हण आमी ताका हे केल्ले आसात. जांकां कोणाक ह्या संमेलना ह्या अधिवेशना येवचें आसा तांणी आमगेलो रेमंड डिकुन्ना आनी संदेश बांदेकर हांकां कॉन्टॅक्ट करचे. आमगे डेलिगेशन फी आसा ती 1600 म्हळ्यार 1600 रुपया. तातूंत जेवण आनी रावची वेवस्था जेवण आनी रावचे दोनी हय जेवण आनी रावची वेवस्था थंय केली वतली. त्या खातीर तुमकां सगळ्याक हांव हे अधिवेशनाचें आमंत्रण दिता. तुमचे संमेलन यशस्वी जावं आनीक तुमचे अध्यक्षपण खूब वर्सां मुसर उदास उरचें तसलें जावं म्हणून आमी अध्यक्षपण हे एकट्यात फुडें वतना की म्हाजी कार्यकारी मंडळ जे आशिल्लें म्हागेलें
तातूंत आमकां सचिवा सुपला उरू किंवा गौरीश वेर्णेकर पालवी भूषण भावे नाशिल्लो तर आमगेलो शशिकांत पुनाजी आमगे भांडारी बेशी पुनाजी सुनीता काणेकर अशी जी आमगे जे वर्किंग कमिटी आसा बेळगांवच्यान आमगेलो लुईस रॉड्रिगीस आमगे वर्किंग कमिटी भितर आसा हय आमगे वर्किंग ताचे किंवा आमगे फादर आतायत मावजीन आतायत म्हण आमगेले फादर आसात गोंयचे ते आमचे कार्यकारिणी भितर आसा सदानंद काणेकर म्हण आसात ह्या सगळ्या आनीक पुण्याच्यान आमगेलो मंतेरो साहेब म्हण आसात पुण्याचो ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव फुडें गेलें एकट्या आतांच्यान काय जायना सगळ्याचे सहकार्य म्हाका मेळ्ळें आनी ह्या सगळ्याच्या सहकार्यान हांव म्हागेले कारकिर्दीक आनी म्हागेले अध्यक्षपदाक योग्य न्याय दिवचो प्रयत्न केलो तुमकां ह्या सगळ्यांच्या तुमच्या प्रयत्नान आमकां एक परिशदेक एक ऑफिस संचार आसा तो एक मुद्दो अशें बरोबर रेमंड बाब की 82 वर्सांत आमकां ऑफिस नाशिल्लें म्हणजे आमी स्वताचे अशें आमी खंय प्रत्येकाचे जे आमगेले अध्यक्षाल्या घरात ऑफिस सचिवा घर ऑफिस भंडारी घर ऑफिस अशें आशिल्लें म्हणजे आमकां ऑफिस नाशिल्लें पूण ह्या वर्साक म्हाका अशें एक वेळार दिसता की म्हाजो 2 वर्स पिरियड मागीर वाडलो कार्यकाळ अध्यक्षपदाचो कारण 2 वर्स आसा अध्यक्ष 2 वर्स वाडलो कोरोना काळान ते कोरोना काळान वाडिल्ल्याचो म्हाका एक फायदो असो दिसलो की ह्या आमगेले कार्यकारिणीच्या काळात ओन आमकां ऑफिस जालें आनी ते ऑफिस जावचे मेन जे आमगेलें कारण जें आसा मेन जो आमगेलो सपोर्टर जो आसा आधार जो आसा अस्मिता प्रतिश्ठान गोंयांत मडगांव भितर अस्मिता प्रतिश्ठान म्हण कोंकणीचें व्हडलें प्रतिश्ठान पयलीं पासून काम करता वावर करतालें आनीक ताजे जे ट्रस्टी आसात ते ट्रस्टीन भरपूर कोंकणी खातीर काम केल्लें आसा भरपूर म्हळ्यार खूब तांणी काम केलां फर्स्ट ती संस्था आशिल्ली त्या ट्रस्टी ते सगळे ट्रस्टी आतां 80 क्रॉस जाल्ले आसात अस्मिता प्रतिष्ठानाचे जे सिनियर 80 क्रॉस बरे सिनियर तर ते 80 क्रॉस जाले तांणी अशें ठरयलें की आमच्या फाटल्यान अस्मिता प्रतिष्ठान चलयतलो कोण यंगस्टर्स काय कोणा तातूंत भितर नाशिल्ले चलयतलो कोण नाल्यार अशी उरतली म्हण तांणी सगळ्यांनी मेळून अशी विचार केलो की आमची जे एसेट्स आसा जे मालमत्ता आमची आसा ती मालमत्ता आमी कोंकणीकूच दिवया आनी आमची संस्था आमी डिजॉल्व करुया अस्मिता प्रतिष्ठान डिजॉल्व करुया जेन्ना असो प्रश्न आला तांणी कोंकणी खातीर कोणा कितें दिलें तेन्ना आमचे उदयबाब भेंब्रे जे आसात तेजे एक ट्रस्टी आसात ताणें अशें म्हणलें की आमगेले परिशदेक ऑफिस ना आमी ताका ऑफिस करून दिवं कित्याक आमी तरी ताका थोडे पयशे म्हणजे करून दिवया म्हण मागीर ताणें म्हाका दिसा फोन केलो उशा तुमगेलो फंड कितलो आसा तुका पयशे केला म्हळ्यार सर आमचे कडेन पयशे कांय नात सरकारान काय आमकां फंड ह्या 2 वर्सां दिलो ना अनुदान काय दिलें ना तर ना अशें आपूण ठरयलां मागीर तुका सांगता म्हण आनी त्या प्रमाणे ताणें आमकां 9 लाख रुपये दिले ऑफिस घ्या म्हण आतां आमी अशें ठरयलें की 9 लाख तितले तरी आमकां मेळटात आमी सगळे कॉन्ट्रिब्यूट करया आनी ऑफिस घेवया म्हण खरीच खूब आनंदाची खोशयेची गजाल अशी की 1939 वर्सा कारवारात संस्था स्थापन जाली परिशद स्थापन जाली आनी कारवारचेच अध्यक्ष जाल्यावर त्या कारणा खातीर मागीर कार्यकाळ वाडिल्लो काय कितें 2 वर्स जो वाडलो मागीर पिरियड वाडलो अध्यक्षपदाचो तो त्या खातीर वाडिल्लो काय दिसलें म्हाका आनीक त्या टायमाचेर आमी सगळे अख्ख्या 4 राज्यांतल्या हाका एक उलो मारलो बाबा अशें आमी ऑफिस घेतात आधार करा प्रत्येक टायम आपल्या फुलां पाकळी दिवन आमगेली आज एक मडगांवांत एक मठी उबी जाली आनी तेजे श्रेय वता हे सगळे कोंकणी लोक ज्या लोकांनी फुलां पाकळी दिवन आमकां त्या परिशदेक आदार केलो आनी मेन म्हणल्यार अस्मिता प्रतिश्ठानाच्या हाका वावराक आमी केन्नाच विसरूंक पावचे नात त्या सगळ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा ती बरी याद करून दिली आमकां एक मठी आमी आमची स्वताचें घर अशें आमकां तयार जालें थंय देव बरें करूं उशा राणे तुमी हांगा मंगळूर पर्यंत येवन कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमाच्या 200 एपिसोडांत आमचे सांगात आसून कोंकणी अधिवेशनाक एक आपोवण दिवचें सांगता कोंकणी लोकां कडेन तुमच्या कोंकणी परिशदे विशयांत कितें आनी सगळें तुमी कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रम आयले खातीर तुमकां देव बरें म्हणटा मुखल्या दिसांनी परत मेळया कोंकणीचें काम करतना आमकां गांव बोव कांय ना सगळो संवसार कोंकणीचो आमी एक करया म्हूण सांगून तुमी हांगाच राविल्ले खातीर देव बरें म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या ह्या 200व्या एपिसोडाक खरेंच फर्स्ट एपिसोडाक हांवें 2-3 फावटी तुमकां चारोळेक सहभाग केलो 200 भागात तुमकां खरेंच मनपूर्वक अभिनंदन अशेंच तुमचे हजारांचे प्रयोग जावं म्हण तुमची ह्या चारोळीच्या तुमच्या ह्या अखिल भारतीय चारोळी संस्थेक हांव परबी दिता त्याच प्रमाणे तुमी म्हाका आज हांगा आपयलो मागीर एक ल्हानशी मुलाखत घेतली इतलो व्हडलो भोवमान केलो ताजो हो भोवमान हांव
आमच्या अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या वतीन हांव हो भोवमान हांव स्विकारता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरोबर कोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये उषा राणे अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे अध्यक्ष आसली. हे 200वें एपिसोड तुमच्यामध्ये आसूंक तुमी आनी आमी हर एक पोटी फाटल्या 200 एपिसोड आतां मेळटा आनी हे कोंकणीचें काम मुखार उरता. मुखल्या बरें आसतना परत मेळया. तुमकां देव बरें करूं. हांव रेमंडी करून ताकडे परत मेळया. नमस्कार.